डायरेक्टरेट ऑफ सेटलमेंट अँड लँड रेकॉर्ड्स हांच्यांनी 5 जानेवारी 2026 ह्या दिसा एक एडवर्टिजमेंट पब्लीश केल्ली आणि त्या एडवर्टिजमेंटान तांच्यांनी मडगांव, पणजे, कुंकळे आनी सराउंडिंग एरियाज ज्यो आसा तांच्या लोकांक अपील केल्लें की 6 तारखेच्यान म्हणजे एडवर्टिजमेंट दिता ताच्या दुसऱ्या दिसाच्यान 6 जानेवारीच्यान लँड सर्वे जावपाचो आशिल्लो, नक्षा सर्वे म्हणटा तो जातना सर्वे डिपार्टमेंटाच्या ऑफिसर्सा बरोबर लोकांनी कॉपरेट करचें म्हणून तांच्यांनी ह्या एडवर्टिजमेंटान अपील केल्लें. आता नक्षा सर्वे म्हळ्यार कितें आनी ताचो पर्पज कितें, तो कित्या खातीर जाता. नक्षा म्हळ्यार नॅशनल जिओ स्पेशियल नॉलेज बेस्ड लँड सर्वे अँड अर्बन हॅबिटेशन्स अंडर द डिजिटल इंडिया लँड रेकॉर्ड मॉडर्नायझेशन प्रोग्राम. हो पळय जो आसा सर्वे तो ते हाय एंड टेक्नॉलॉजी करून थंय करपाचें आसा. म्हणजे ड्रोन्स यूज करतले म्हणटात, मागीर सॅटेलायट इमेजीस यूज करतले आनी हो सर्वे जातलो. आनी हो सर्वे करपाचो मेन पर्पज ते म्हणटा की फॉर बेटर अर्बन प्लॅनिंग, हे मुद्दम लक्षात धरात, फॉर बेटर अर्बन प्लॅनिंग, फॉर बेटर प्रॉपर्टी मॅनेजमेंट आनी फॉर ट्रान्सपरंट लँड रेकॉर्ड्स, लँड ओनरशीप. आता हो सर्वे केलो म्हणून आमकां कसलो प्रॉब्लेम ना, पूण प्रश्न एक पडटा की इतली घाई कित्याक. 5 जानेवारीक तुम्ही एड दिता, 6 जानेवारीच्यान तुम्ही सांगता सर्वे जातलो, म्हळ्यार 24 वरांचो पासून लोकांक टायम दिवना, कित्या खातीर. हातून एक बरो व्हडलो प्रश्न पडटा. दुसरें, विलेजीस कित्याक इन्क्लुडेड आसा भितर, जेन्ना तुम्ही क्लियरली सांगला की द मेन पर्पज इज फॉर बेटर अर्बन प्लॅनिंग म्हणून. विलेजीस अर्बनान खंय आयल्यो. मुद्दम पळयात, तांच्यांनी मडगांव सराउंडिंगान दवर्ले, नावेली, नुवें, सेरावलीम, राया घाल्या एरिया विलेजीस. कुंकळे सायडीन तांच्यांनी सराउंडिंग एरियाज जी आसा ती वेरोडा आनी आंबेलीम विलेज इन्क्लूड केल्या. आनी पणजे सायडीन तांच्यांनी तालिगांव, बांबोळी, कुजिरा, कालापूर, दुर्गावाडो ह्यो सगळ्यो विलेजीस इन्क्लूड केल्या. कित्या खातीर. जेन्ना तुमचो पर्पजूच आसा इज फॉर बेटर अर्बन प्लॅनिंग, विलेजीस भितर घालून अर्थूच ना. मुद्दम पळयात, डायरेक्टर ऑफ सेटलमेंट अँड लँड रेकॉर्ड्सान ह्या व्हिडिओन कितें क्लॅरिफिकेशन दिलां नाही. म्हजें नांव चंद्रकांत शेटकर, हांव डायरेक्टर ऑफ सेटलमेंट अँड लँड रेकॉर्ड्स पणजी ऑफिस. आयची जी प्रेस ब्रीफ घेवपाचें कारण इतलंच आसा की सोशल मिडिया माध्यमांतल्यान आमच्या नजरेक आयलें की काही लोक जी नक्षा सर्वे जी चालू आहा गोंयांत, त्या सर्वे बद्दल एक लोकां मदीं भिरांत तशेंच डावट तयार करूंक लागले. ते डावट क्लियर जावचे तुमच्या माध्यमांतल्यान म्हणजे हो स्पेशलायज प्रेस ब्रिफींग तुमच्या समोर दवरलेलो आसा. सरान सांगले त्या प्रमाणे नक्षा प्रोजेक्ट जो आसा पळय, डिजिटल इंडिया लँड रेकॉर्ड्स मॉडर्नायझेशन प्रोग्रामा माध्यमांतल्यान घेतलेलो आनी हो सेंट्रल गव्हर्नमेंटाचो प्रोजेक्ट. आता नक्षा प्रोजेक्ट म्हणजे बेसिकली कितें, इट इज अ डिजिटायज लँड सर्वे प्रोसेस. जे नवे डिजिटायज टूल्स जे आहा ते इक्विपमेंट्स घेवन ही सर्वे केल्ली वतली. आता सर्वे करपाचो कारण सरान ब्रिफली म्हटलेलेंच आहा, आमचे लँड रेकॉर्ड जे आहा ते बरोबर ना, आउटडेटेड जाल्या, अपडेशन जावंक ना. गोंयची हिस्ट्री पळयत जाल्यार 70 सर्वे जाली, ऑलमोस्ट 50 वर्सां जायत जाली, लँड रेकॉर्ड्स हे अपडेट जावंक ना. ह्या सर्वे माध्यमांतल्यान आख्ख्या इंडिया भागांत हे गोंयापुरते न्ही, आख्ख्या इंडिया भागांत 152 सध्या तेंच्यांनी पायलट प्रोजेक्टाचे युएलबीज घेतलेले आसा. आनी गोंयच्या बाबतींत पळयत जाल्यार आमचे 3 म्युनिसिपालिटी, तातूंत एक पणजेचें कॉर्पोरेशन आसा, मारगांव म्युनिसिपालिटी आहा आनी कुंकळी म्युनिसिपालिटी. ह्यो 3 युएलबीज घेतलेले. सायड बाय सायड तांचे बरोबर ज्यो पणजी भागांत जे नेबरिंग आमचे एरियाज आहा, लायक तालिगांव आसा, रेनोवाडी, दुर्गावाडी, मोडा, बांबोलीम, कालापूर, कुजिरा, मोरंबी वो पिकिनो ह्यो 9 भाग घेतलेले आसा, विच आर अ पेरी अर्बन एरिया. तशेंच साऊथ गोवा मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाच्यो ज्यो नेबरिंग एरिया ज्यो आहा, नुवें, रायाल, सेरावलीम, नावेलीम, दवर्ली आनी आखेम ह्यो 6 भाग घेतलेले आसा. आनी कुंकळेच्या हितून 3 भाग आसा. आंबावली एक विलेज आसा, रेवोडा आनी तालवाड. लोकांचे मदीं एक समज घातलेले आहा की ज्यो रुरल एरिया ज्यो घेतलेल्यो आसा आमी, ज्यो नक्षा प्रोजेक्ट सर्वे, त्यो रुरल एरिया मागीर अर्बन कन्वर्ट जातल्यो. त्या लोकांक एक मेसेज घातली की ही सर्वे जावपाक दिवची न्ही, सर्वे तुमी खंय तरी ऑब्जेक्ट करचे म्हणून. तशेंच लोकां मदीं एक समज घातलो जे एनआरआय जे आसा, जे लोक आमचे भायर आसा, इंडियेच्या भायर जे लोक आसा, तांच्यो प्रॉपर्टी हिसकावन घेतल्यो वतल्यो, तांच्यो प्रॉपर्टीचो रायट जो आसा तो प्रोटेक्ट केल्लो वतलो. ही एक रॉंग मेसेज लोकां मदीं गेल्या, ताचेर एक क्लॅरिफिकेशन येवचें, एक स्पश्टीकरण येवचें म्हणून ही आयज आमी प्रेस ब्रीफ दवरलेले. सांगचें म्हटल्यार ज्यो एरियाज रुरल एरिया ज्यो एड गेल्ल्यो आसा ह्या सर्वेक, त्यो कित्याक केल्ल्यो गेल्यो की सेंट्रल गव्हर्नमेंटाची क्रायटेरिया आसल्यो की
एक पॉप्युलेशन क्रायटेरिया दवरली आनी एरिया क्रायटेरिया दवरली आनी ह्या एरिया आनी पॉप्युलेशन क्रायटेरियान जर बसता जाल्यार त्यो एलबीज कन्सिडर करच्यो म्हणून गोंयच्या बाबतींत पळयत जाल्यार आमी दोन्ही हातून क्वॉलिफाय जायना जाले म्हणून त्यो आमकां पेरी अर्बन एरिया त्यो पॉप्युलेशन क्रायटेरिया आनी एरिया कवर करपाक आमकां एड करचे पडले. हो आत्ता आम्ही व्हिडिओ पळयलो. ह्या व्हिडिओन ताणें क्लियरली सांगला डायरेक्टरान की नक्षा इज फॉर अर्बन रिकॉर्ड्स म्हणून आणि मडगांव, पणजे आणि कुंकळे हाचे खातीर सिलेक्ट जाल्या म्हणून. आणि तांच्यांनी हेंय सांगला की बाकीच्या विलेजीसांनी सराउंडिंग एरिया ज्यो आसा तांकां थंय हे सर्वे जातले म्हणून. आतां कित्या खातीर तेच म्हाका समजना. आणि वय म्हणटा की जो क्रायटेरिया नक्षा सर्वे करपा खातीर आसा मागीर ते म्हणटा की ते एरिया आनी पॉप्युलेशन इज अ मेजर क्रायटेरिया म्हणून. तातूंत मडगांव, पणजे आनी कुंकळे म्युनिसिपालिटी बसना म्हणटा ते. हाजे खातीर विलेजीस इन्क्लूड केल्या हो एक प्रश्न पडटा. आता त्यो जर विलेजीस इन्क्लूड केल्या जाल्यार तुमकां बाबा विलेजीसान नाजाल्यार विलेजर्सांनी सांगिल्लें तातूंत इन्क्लूड करपा खातीर कित्याक हो टोटल पर्पज आसा तातूंत टोटल डायव्हर्जन जाता हातूंत. म्हळ्यार बेटर अर्बन प्लॅनिंगान विलेजीस येवपाक शकत ना. दीस इज टोटल मिसयूज ऑफ फंड्स हे हातूंत दिसून येता. एक टॅक्स पेयराचे पयशे कशे वाट लावप आनी कशे वाट लागतात ते हातूंत भितर दिसून येता. दुसरें हातूंत एक हो मोठो षडयंत्र दिसून येता. आज आमच्यो ज्यो विलेजीस आसा, विलेजीसांतले जागे आसा ते कन्वर्ट करून कॉन्क्रीट जंगल करपाचो हो षडयंत्र ह्या सगळ्या बोवाळान ह्या सगळ्या हाजे प्रमाणे आमकां दिसून येता. हे म्हजें डायरेक्ट एलिगेशन तांचेर आसा. सध्या परिस्थिती अशी जाल्ल्या की खंयच्याय मोबायलाचेर नाल्यार सोशल मिडियाचेर एक लिंक येता. ते लिंक जर दामले जाल्यार पयशे नाच जाता अकाउंटांतले. हो त्याच लिंका भशेन एक सर्वे आयला असो म्हाका दिसून येता की फाल्यां हो सर्वे जर जालो जाल्यार गोंयकारांचे जागे ऑटोमॅटीक तांच्या नांवा वयल्यान नाच जायत म्हणून. हांव सगळ्या गोंयकारांक हात जोडून विनंती करता जितले पर्यंत सरकार आमच्या ह्या इश्यूचेर क्लियर एक्सप्लेनेशन आनी सारकें प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिना तितल्या पर्यंत तांच्यांनी हो सर्वेचेर सामकें सावध रावचें. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.